मोगाच्यानो आज आमी रोजार मायेक समर्पिल्ली मेळाची धर्म भयणी सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दिवंक ह्या देव मंदिरांत हजर आसांव. आमी हर एकली पवित्र स्नानाद्वारी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाताव. हे आमी जाणा जावन आमचे आपोवणे अर्थभरीत करूंक जाय. आज आमच्या मेळाची दोगां भयणी शाश्वत आनी दोगां भयणी पयल्यो आंगवण्यो करूंक देवाच्या पवित्र सभे समकार हजर आसात. ह्या भयणींनी आमच्या मेळांत आसून तरबेती जोडून सोम्याचो लागशिल्ल्यान मोग अनुभव केला आसता तांच्या खातीर मागची वासपी जावन आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक बरवर्साची यात्रेक जावन जियेवंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा. मोरये मायेन आपल्या जिवितांत तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणली कबलात दिवन देवाची कुशेक कालती मान घाली. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणल्या उतराचेर मोरयेन संपूर्ण भरवसो दवरलो. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रेक जावन जियेवंक मोरये आमकां देख जावन आसा. देवाचेर विश्वास दवरून ताची खुशी करून आमच्या आपोवण्यान तिरासान सांबाळून जेजूचो पाटलाव करूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाचेर विश्वास दवरून सदांच ताची खुशी करून आमच्या आपोवण्यान सरी जाल्ली जिणी जियेवंक आनी ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक सोमी आमकां आपयता. देवाचे उतर वाचून येवकारिस्ताचे पवित्र बलिदान वांटेली जावंक तेर्साद्वारी मोरये मायेचे भक्तीपण आदान जिविताच्या हर एक घडये सोम्याचेर बरवसो दवरून जियेवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमचे सवे आसात गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पावल साल्डाना, आमच्या मेळाचे घडणार बाप एडविन सी पिंटो, तशेंच सहा भेटवणी करच्या सर्व याजक भावांक, आम्हा सर्वां पासत मागोंक जमलेल्या सर्व धार्मीक भाव भयणी, शाश्वत आनी पयल्यो आंगवण्यो करच्या भयणींच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक, आमच्या माँ वडील भयण सुनीता डिसोजा, तशेंच सर्व रोजार मायेच्या मेळाची भयणी तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. उपकारी मना भेटून तुका बलिदान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. ह्या दिसाचो महत्व बरो जाण आसून आमी हांगासर आसा. भाग्यवंत ओंकार मरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्लें फेस्त भोव संभ्रमान करूंक आनी ह्या आमच्या भयणींनी करचें समर्पण पवित्र सभे मुखार ताची साक्षी जावंक आसा. ह्या दिसांत ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव पसारून सांगता. मनाची तळतळां पसारून वाटेकादरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पवित्र संस्कार मेळ्ळे सगळ्या देवतांक करता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुशव्यांत घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून ओंकार मरी आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथी तुर्तान भेटोवंक दिवंक गेली. त्यास पवित्र आत्म्याचे विनसलवणेन
आमी पेल्याच्या गरजान पावो आनी मरये बराबर सदां तुजी महिमा वाकणू आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. सफानिया प्रवदच्या पुस्तकांतले वसाप. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार. इस्रायला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष भरीत जा. सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुझे पडलेले फर्मान सर्वेस्परान पयस केला. तुझ्या दुस्मनांक ताणे पाटी धांवडेल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पोर तुझे मदे आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलो म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भिये नाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदे आसा. सय दितलो सुसारितो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा उल्हासतात आनी संतोषतात तशे तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. देवाचे उतर. अब्राहम और उसके
के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर। पूर्वयों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की श्रुति ली है। मेरी आत्मा गाती है प्रभु का गुणगान। मेरा मन अपने मुक्तिदाता में है प्रसन्न। मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान, प्रभु मेरी है सदा प्रसन्न। मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान, प्रभु मेरी है सदा प्रसन्न। São Paulun Romagarang बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, तुमचो मोग निश्कपटी जायसय. वायट कंटाळून बऱ्याक लबदले तुमी सया. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भाशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. खळनातले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सुम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टा अनवरा मदें सुस्नीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक मोग करा. आयल्या गेल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां धगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें, शिराप न्हय. संतोष पावतल्या संगता संतोष पावा. रडतल्या संगता रडा. सकता थंय एकच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. सद्या भावंडा संगता एका मनान जियेया. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्था. महिमा तुका सोन्या. त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमन करणं. थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवधवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमन आयकतच
तिचे कुशींत असलेल्या बळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें भाग खंय तोन म्हाका फोव जालें. तुज्या नांवान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सुरेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदशीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संततेतावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोवाळ दाखयलां. आपल्या काळजान ओडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊंच जातावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक ऊंच बारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आनी आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांच काळ. मरी सोडोणे 3 म्हयने एलिझाबेथी संगत रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर. शाश्वत आंगवण्यो करूंक कुशे मनान मुखार सरल्ल्या भयण्यांक तरबेतदान नांवान उलो करता. हर एक भयण आपली जाप दिता. तशेंच गवळी बापा लागीं आपली इच्छा उसारतात. सर्वांनी देवाचे व्हड उपकार म्हणली जबाब दिवची. भयण सुश्मिता डिसोजा, भयण जेस्विन मारिया पिंटो, तुवें म्हाका आपयलाय सोम्या, आपले हांव हांगा आसा. मोगाळ भयणीनो, देवा आनी पवित्र सभेत हांव तुमी कितें मागतात? अनुसार मायेच्या सेवकीच्या लागणीपणा हांव अपेक्षिता आनी देवाची कृपा मागता. देवाचे व्हड उपकार. प्रथम समर्पण करूंक कुशे मनान मुखार सरल्ल्या भयण्यांक तरबेतदान नांवान उलो करता. हर एक भयण आपली जाप दिता. श्रेश्ठ वडीलनी लागीं आपली इच्छा उसारतात. सर्वांनी देवाक जावं अर्गां म्हूण जबाब दिल्ल्या उपरांत गवळी बाप प्रवचन दितले. शांती निलिमा गुडिया, Maria Noronna, ह्या भयण्यांनी रोजार मायेच्या सेवकींच्या जिणयेच्या रुलेरेग्रां प्रमाणे तरबेती घेतल्या. तांकां तरबेती दिल्ल्यांची अभिप्राय घेवन तांचे जिणये रितीची वरोवणी केल्या. ती रोजार मायेच्या सेवकींच्या मेळाचे सांदे जावं योग्य म्हूण म्हाका भोगता. देवा जावं अर्गां. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाक मरी दावांत आमी गेली म्हणून आयच्या वांजलांत आमी आयकलें. जुआंव बावतिस्ताक आपल्या गर्भांत वाडची अनुभव करची एलिझाबेथ 6 म्हयन्यांची गर्भेस्तीण आनी देवदूत गाब्रिएली तावन बरी खबर घेतलेली मोरी आपल्या कुशव्यांत देवाच्या पुताकच वावोवन त्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान पांयवाटेन खंडीत जावन तोवळ मारोग नातले आपल्या मावशे भयणीक भेटोवंक गेल्ली. सर्गार तावन
आयलोलो ताळो देवदूता मारिफात आनी जाल्लें उगडापण खंडीत जावन पारकूंक आनी देवाचें उतर आपणाक आयिल्लें तें ताका संपूर्ण तरान काल्तिमान घालून जिणीभर आपलें समर्पण करूंक ही घडी मोरयेक आनी तशेंच एलिझाबेथीक उपकारली. एक फावटी इस्रायलाक आईन करीम म्हणल्या जाग्याक गेल्लो. तो दोंगराळ प्रदेश कसो आसा गी म्हळ्यार व्हड व्हड गुडे दोंगर अशीर वाट गुड्या सुवातेन सकयल देंवोवन वचोचंय सवकास वचोचंय मार्गांतल्यान परत चडाचंय आनी एक दोंगर आनी थंय जुआंव बावतिस्त जल्मल्लें घर आनी मरी एलिझाबेथेक भेटल्लें घर ही 2 घरां लागींच आसात. आतां थंय इगर्जो बांदल्यात आनी पिंतरावन कितें हांगासर घडलां देवान उगडाप केल्लो मिस्तेर तें थंय वर्णिलां. जावन तो दोंगराळ प्रदेश व्हड व्हड गुड्या उपरांत गुडे त्या वाटेन कशी मोरी सोलोवन गेली गाय मारोग नातल्या वेळार खंडीत जावन घरां आसलें देखून पांय वाट आसतलीच. पूण सुमार 160 किलोमिटर सोलोवन गेली या कशी गेली मोरी नजरेता तावन आईन करीम वा जुदा प्रांताक तवळच्या काळार कसल्यो वेच्यो साधनां वाटो आसल्यो आमी सारके नेणाव. एकच गाडवाच्या पाटीर या ग्रेस्त जाल्यार गोड्याच्या पाटीर वेचें गाडयो वेची वेवस्था भोवशा तेणें नातली. तस जाल्यार सुवातेर मोरी येता फकत एका दैरान आनी संतोशान. दैर आयच्या पयल्या वाचपान सांगिल्ल्या प्रमाणें तुजो सर्वेस्पर तुजें मोदें आसा. इस्रायलाक जाफानिया प्रवाद्या मारिफात देवान सांगलेलें सर्वेस्पर तुजें मदगत आसा. इस्रायलाचो राय तुजे थंय आसा तुजें मोसवें आसा. इस्रायलाच्या रायाक घेवन आपल्या कुशव्यांत सर्वेस्पर देवाच्या उतरा प्रमाणें दैरान गेल्ली आनी संतोशाची मेटाकाण मरी गेल्ली तें आमी खंडीत समजोचंय. आनी देखून कसलेंच भिरांत नातलेली ही स्त्री आमची मोगाळ माय देवाची माय आज आमकां समर्पण केल्ल्या वेळार कितें घडटा गी म्हणलें एक निदर्शन दिता. मरयेच्या ह्या विशेश पैणां मारिफात आराम जाल्ली हेर साबार पैणां आसात. पयलें जुदा प्रांताक मागीर वर्सान वर्स खंडीत जावन ती जेरुसल्याक येताली. ताजे मदगात बेतलेमाक इजिप्ताक नाजरेताक आनी परत जेरुसल्याक आनी परत नाजरेताक फाटी मुखार अशीं पैणां कर लांब वाट पांय वाट कर्ण मोरी चलतली. आतांच्या काळार 1 किलोमिटर वचूंक रिक्षा जाय नाजाल्यार बस जाय नाजाल्यार कार जाय. देखून समर्पणी तितलेंच हळवायाचें आनी ससरायाचें जालां. साबार फावटी आमकां आमच्या जिवाचेर बेसोर घालतना इल्लेसो कश्ट म्हूण बगता बंग म्हूण बगतात. पूण खरें समर्पण कितें आटापता गी म्हणून मरी आमकां सांगता कितलीय वाट चलोवंक कितलीय पैणां करूंक खंयच्याय गांवाक वचोंक कितल्याय दुर्गम परिस्थितीन सयत चलोवंक कांटे कुंटे गुडे दोंगर व्हाळ आनी न्हंयो कितेंय आसल्यार उतरोवन वचोंक असलीं मनशां सकतात कित्याक तांचे भितर तांचो देव आसा. ह्या देवाक वोवोन वेतात म्हणलें स्पश्ट जाल्यार मात्र समर्पण एक मोलादीक आनी मार्गायाची कृपा. जर कश्ट सोसूंक नाकात त्याग करूंक नाका हळवायेचें जिवन ल्हानसो एक गूड बांदून रावचें जिवन जाल्यार सुकण्या बरी. आनी धार्मीक जिवीत म्हळ्यार म्हजें पुराय गॅरंटी म्हाका जेवण मेळटा घर मेळटा काम आसा शिकाप आसा आनी मरता पर्यंत सक्कड आसा म्हूण चिंतल्यार सवायेची
एकदम सवायक मेळची कृपा तातूंत व्हडलो फळ मेळना म्हणलें आमी समजचय. देखून ह्या मार्गायेचे कृपेन भरलेले मरयेक आमी आज मुखार दवरून तिच्या फेस्ता दिसा हें समर्पण करचें म्हळ्यार ह्या आमच्या भयणीन कितें विंसलां आनी कसलें जिवान विंसलां ताचेर नदर घालची बरी. म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाताय उल्हासान उडटा. संतोश फाव सियोनाच्या दुवे उल्हासान उडी मार अशें म्हणून झेफानियान म्हणलें बरी. ह्यो स्त्रियो सोगी जणी दोगी प्रथम समर्पण करूंक आनी दोगी शाश्वत समर्पण करूंक हांगा आयल्यात आसता हांव पातयेतां. ही ह्या कोवेंतांत सवायेचें सुलाबान मेळचें जिवन वेंगूंक न्हय, बगार मरयेत असलें कश्टाचें जिवन वेंगूंक आयल्यात. सवायेचें सुलाबान मेळचें जिवन आमच्या वाडावळीक आदार दिना. कश्ट मात्र आमच्या तरबेतेचो वांटो आमी सदांच विश्वासी रावंक विधेयी जावंक आमकां शिकयता. ताणें सोंसलेल्या कश्टा मारिफत विधेयपण म्हळ्यार कितें म्हणून तो शिकलो म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकता जेजू विशांत. ताणें सोंसलेल्या कश्टा मारिफत विधेयपण म्हळ्यार कितें म्हूण शिकलो. आज ह्यो आंगवण्यो विधेयपण म्हळ्यार कितें म्हणून कश्टांच्या वाटेन सोलोवन तें जारयेक हाडूंक ह्यो भयणी आयल्यात. आनी आज म्हरी माय कसली जिणी तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. 3 म्हयने एलिझाबेथाची सेवा साकरी करूंक परत तिणें तिच्याच बाळंतेराच्या दिसाक तयार जावंक आनी सगळी जीणभर कुर्साच्या सावळेंत जियोवंक मरयेक आपोवणें आसलें. सान बर्नार्डान एक सोबीत शर्माव दिल्लो आसा. तो आमच्या ब्रिवियरींत मरयेक इज बियाडिल्ल्या फेस्ता दिसा आमी वाचता वा नियाळ करता. सान बर्नार्ड शर्मावार सांगता, मरये देवदूत राखोवन रावला, तुवें सई घाली जायी, जायत म्हूण गळाय करिनाका, आदांव राखोवन आसा, प्रवादी राखोवन आसात, सर राय राखोवन आसात, सगळीं देवपर्जां राखोवन आसा, जायत म्हूण अशें म्हणून. त्या मरयेन जायत म्हणटा आसतना आबळे समेची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटस बडवो ही बरी खबर देवाक व्हरून पाटी गेलो. बरी खबर हाडून आयिल्लो, बरी खबर व्हरून पाटी गेलो. हांव पातयेतां आनी हांगासर आसले आमी सुमेस पातयेतां. ही आयच्या समर्पणाची बरी खबर सर्गाक पावता. व्हिडियो मारिफात न्हय, व्हिडियो वर्णांत न्हय, फोटो मारिफात न्हय, खंडीत जावन ही पावता आमच्या काळजां मारिफात, आमच्या मागण्या मारिफात, आमी करच्या खरेंच सगळ्या जिविताच्या समर्पणा मारिफात. हें समर्पण कितें आटापता? विधेयपण, निस्कळपण, नितळचिणी आनी दुबळीकाय ह्यो 3 आंगवण्यो ह्या जिविताक आज आनी जावन सदां पर्यांत कुर्साक अडसून धरतल्यो. आनी ताचे मारिफात देवच आमकां लागीं घेवंक शकतलो. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा, निर्गतकांक आदार, पिडेस्तांक कुमोक, कश्टांत आशिल्ल्यांक सवकासाई आनी तशेंच लोकांक भुरग्यांक देव शिकपांत तरबेती, क्रिस्तांव शिक्षणांत तरबेती असल्यो साबार संगती ह्यो भयणी करून आसात आनी फुडेंय करतल्यो. हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी ह्या रोझरीच्या दोंगराच्यो सेवाकी थंय मरयेचें नांव सुकलां. नांव हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी म्हळ्यार हेल्पर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट रोझरी म्हण आमी समजता. रोझरीचो दोंगर ह्या संवसारांत खंयी ना. मागीर तशें जाल्यार खंयच्या दोंगराक ही सेवाकी जावन आसात? हो दोंगर नियाळाचो दोंगर, निरंतरी नियाळ करचो, कॉन्टेम्प्लेशन करचो दोंगर. रोझरींत कशें सोमयाचें मिस्तेर आमी नियाळता, नियाळन दोंगराक उंच उंच चडटा देवाच्या सदरेंत, तशें ह्या भयणींनी
देवाच्या मिस्तेरांचे नियाळ करून त्या ऊंच दोंगरार सोडून परत दोंगराळ प्रदेशांतल्यान फाटीं येवन कश्टांत आसलेल्या त्या फालक्यांतल्या लोकांक आदार दिवंक तांकां सोमे विंचता. मोरी जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत गेली तशें ह्यो आमच्यो भयणी रोजारीच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आनी मरियमायेच्या जिविताचे हर एक मिस्तेर नियाळन दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांच्या फालक्यांत देवून आदार दिवन परत सर्गींच्या राजांच्या दोंगराक सोडोंक तयार आसात. देखून ह्या कश्टाच्या जिवेत ती वेंग मारतना तांच्या सांगाता आमचो आदार मागण्याचो मोगाचो इश्टागतीचो आसा म्हणून बसोवंक आमी आसा ती मागणी भेटून तांच्या ह्या महान कामांत आदार जावया. देवाच्या उल्याक पाळो दिल्ली भयणी आतां उबे रावून आपणाक संपूर्ण रितीन देवाच्या सेवेक समर्पण करूंक आयती जाल्यांत. आतां गवळी बाप पवित्र सभे हुजीर ह्या भयण्या लागीं बावडताचीं सवालां करता. मोगाळ भयणीनो, देवाच्या कृपेच्या आदारान सोमिया जेजूचो आनी ताच्या ओंकार मायेचो फाटलाव करून निश्कळपणाची जिणी जिवंक स्वाखुशेन दुर्बळकायेक वेंग मारूंक आनी स्वंत खुशी सोडून वडिलांक बावडतान कालती रावंक तुमकांच देवापा संपूर्ण भेटोवंक तुमी खुशी व्हरतात गी. रोजार मायेची सेवाकी जावन बापान ताच्या पुताक दिल्ल्या मिसावांत वांटेली जावच्या खातीर पिडेस्तांचे प्रायवंतांची दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक आनी देवाच्या परजे खातीर जिवीत करसूंक तुमी खुशी व्हरतात गी. रोजार मायेचें नांव तुमच्या मेळाक मेळ्ळां. रोजार मायेची देख घेवन जेजूक तुमच्या जिणयेचो सांगाती म्हणून वळखून मरिये बरी जेजूचें उतर सदांच काळजान नियाळ तुमच्या उतरांनी आनी सेवेंत तें हेरांक दिवंक सदांच तुमी तयार आसात गी. तुमचे हे बरे निचेव विश्वासीपणान पाळोवंक सर पदवेदार देव तुमकां भरपूर कृपा दिवं. आतां शाश्वत समर्पण करची आमची भयणी धरणीर सरपडटात. आमी संतांचे लादीन गांवच्या मुखांत तांचे वयर देवाची कृपा आनी मजत मागया. तांणी घेवचो हो निर्धार थीर आनी विश्वासीपणी सांबाळच्याक समेस्त सांत भक्त तांकां आदार जावं. पास्काच्या काळार आसांव देखून सर्वांनी उबे रावचें. Bhagwan
Amapasot vinatikar. Panginoon Stefana, Amapasot vinatikar. Panginoon Antioka Chainasa, Amapasot vinatikar. Panginoon Gloresa, Amapasot vinatikar. Panginoon Perpetuani Felicitas, Amapasot vinatikar. Panginoon Tagnesa, Amapasot vinatikar. Panginoon Gregory, Amapasot vinatikar. Panginoon Agustini, Amapasot vinatikar. Panginoon Taganasa, Amapasot vinatikar. Panginoon Bazila, Amapasot vinatikar. Panginoon Mortini, Amapasot vinatikar. Panginoon Benedicta, Amapasot vinatikar. Panginoon Francis Ani Domingo, Amapasot vinatikar. Panginoon Francis Savera, Amapasot vinatikar. Panginoon Sumau Marivianney, Amapasot vinatikar. Panginoon Sion at sa Katrina, Amapasot vinatikar. Panginoon Teresa, Amapasot vinatikar. Panginoon Tomasa, Amapasot vinatikar. Panginoon Gonzalo Garcia, Amapasot vinatikar. Panginoon Sumau Brita, Amapasot vinatikar. Panginoon Susebasa, Amapasot vinatikar. Panginoon Suong Paul Dusria, Amapasot vinatikar. Panginoon Sister Alfonsa, Amapasot vinatikar. Panginoon Kolkata sa Teresa, Amapasot vinatikar. Panginoon Deva Sahaya, Amapasot vinatikar. Panginoon Trani Maria, Amapasot vinatikar. Panginoon Kursace Marie, Amapasot vinatikar. Diwata Sumi Santa Bactano, Amapasot vinatikar.
लागीं म्हाका वायट आमकां तुझ्या साकरा आमच्या भगिवन बप्पालियो सौदव्या आमच्या गवळी बाप पिटर पावला आणि सगळ्या धर्माध्यक्षा सुबांपणी तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरपूर तुजे लागीं म्हाका वायट आमकां सगळ्या धार्मिकांचे जिनिये आणि वावरा वरवीं मनशा कुटुंबाच्या समेस्त संध्या सवस्त कायीन जीव फावो कर आणि ख्रिस्ती जिविताचे संपूर्ण एक तांकां पावय म्हूण तुजे लागीं म्हाका वायट आमकां तुवें विंसल्या ह्या मेळाच्या स्थापनाराच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आणि हो मेळ पवित्र सभेचे सेवेन फळा भरीत कर म्हूण तुजे लागीं म्हाका वायट आमकां आज आपल्यो आंगवण्यो करूंक वता त्या तुज्या साकरणींच्या वय बापय तांच्या काळजाच्या उदारपणा खातीर तुज्या मोगान सुखी कर म्हूण तुजे लागीं म्हाका वायट आमकां ह्या तुज्या दुवा दिसान दीस अदीक जेजू सारकी करून शेवट पर्यंत आनी तुज्या पवन्याक विश्वासी रावो तुज्या पवित्र आत्म्याचे बळ दी म्हूण तुजे लागीं म्हाका वायट आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक ह्या तुज्या साकरणीची काळजां धार्मीक बेसाच्यो आंगवण्यो करूंक तुज्या कृपेन तयार कर पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जर पातकांतलें तांकां नितळ कर आनी तुज्या मोगान ती जळती आसो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां शाश्वत आंगवण्यो करच्यो भयणी उबे रावतात. हो जावन आसा वेळ आमच्या दोगा भयणींनी शाश्वत समर्पणाच्या उतरा संगी आपणाकच समर्पूनचो. रोजार मायेच्या मेळांत तांच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत कश्टांत तशें सुखांत तिरासणेन आनी विश्वासीपणी सांबाळच्याक मरये बरी पवित्र सभेच्या आनी मेळाच्या हर एक मिसावांत सुटसुडीत आनी उदार जावच्याक आमी सर्वां तांचे पासत मागया. शाश्वत आंगवण्यो करची भयणी एकेकलींस दाव्या हातान पेटयल्ली वात आनी उजव्या हातान समर्पणाची उतरां घेवन श्रेश्ठ वडीलनी मुखार आपल्यो आंगवण्यो उसारतात. उपरांत दसखत घालून वेदीचेर दवरतात. तुज्या अपारमीत मोगान आनी काकुळतेन तशेंच पवित्रात्म्याच्या दयाळपणान बागेंतमायच्या सवाकीच्या मेळान तुजो क्रिस्त आमच्या दैवीक मेसरेच्या मेटांनी समकूंक तुवें म्हाका धर्मीक भयण सावन आपोवणें दिलाय. तुज्या आपोवणेक उदारपणी पाळो दिवन तुज्या अपारमीत बरेपणाचेर आनी काकुळतीचेर पातयेवन आनी आतां म्हाकाच तुका संपूर्ण आनी निस्वार्थी मनोभावान तुज्या रासाचे सेवे पासून संपूर्ण दिवच्या आशेन भाग्यवंत मोरी रोसरीचे राणेचे विनंतीकार आनी श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोसा तुजे समोर आमच्या मेळाच्या धर्मीक जिणेच्या नियमा प्रकार हांव भयण सुष्मिता डिसोसा निश्कळपण दुबळीकाय आनी विधेयपणाच्यो शाश्वत आंगवण्यो करता आनी क्रिस्ताचो लक्षल्यान फाटलाव करूं आनी पवित्र सभेची सेवा करूं म्हाका समर्पिता. भाग्यवंत सरमायेचे मिस्तर हांवें म्हज्या दिसपडते जिणेन नियाळ तशेंच
देवाच्या आनी पवित्र सभेचे सेवेन संपूर्ण माया मोगान जिवंक पवित्रत्मेची कृपा आनी बगेन अंकार मरये आमचे मायेची विनंती म्हाका आदर जावं. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या अपरिमीत मोगान आनी काकुळतेन तशेंच पवित्र आत्म्याच्या दयाळपणान भाग्यवंत रोजार मायेच्या सेवाकींच्या मेळांत जेजू क्रिस्त आमच्या दैवीक मेस्त्रीच्या मेटांनी समकोवंक तुवें म्हाका धार्मीक भयण जावन आपोवणें दिलाय. तुज्या आपोवण्याक उदारपणी पाळो दिवन तुज्या अपरिमीत बरेपणाचेर आनी काकुळतीचेर पातयेवन आनी आतां म्हाकाच तुका संपूर्ण आनी निस्वार्थी मनोभावान तुज्या राजाचे सेवे पासत समर्पण दिवचे आशेन भाग्यवंत मरी रोजारीचे राणयेचे विनाते काल आनी श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोजा तुजे समोर आमच्या मेळाच्या धार्मीक जिणेच्या नियमा प्रकार हांव भयण जस्विन मारिया पिंटो निस्कळपण, दुबळीकाय आनी विधेयपणाच्यो शाश्वत आंगवण्यो करता आनी क्रिस्ताचो चड लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेची सेवा करूंक म्हाका समर्पिता. भाग्यवंत रोजार मायेचे मेस्तेर हांवें म्हज्या दिसपट्ट्या जिणेन नियाळ तशेंच देवाच्या आनी पवित्र सभेच्या सेवेन संपूर्ण माया मोगान जिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी भाग्यवंत अंकार मरी आमच्या मायेची विनंती म्हाका आदार जावं. आमेन. आतां मेळाचे श्रेश्ठ वडील पवित्र सभेच्या आनी मेळाच्या नांवान समर्पण केल्ल्या भयणींच्यो आंगवण्यो मानून घेता. म्हाका दिल्ले पदवे प्रमाणे पवित्र सभेच्या नांवान आनी रोजार मायेच्या सेवकीच्या मेळाच्या नांवान तुमच्यो आंगवण्यो हांव मानून घेता. आतां आंगवण्यो केल्लीं भयणी आल्तारी मुखार दिंबी घालून रावतात. गवळी बाप समर्पण केल्ल्या भयणींचेर संभ्रमीक आशिर्वादांचें प्रार्थना करता. आमी सर्वांनी उबे रावचें. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराच्या रचणार आनी समेस्त मनशांच्या बापा, तुका आमी वाखणटाव, तुका आमी दिनवासताव, तुका आमी मान दिताव. आब्रामातान उपजल्ली परजा तुवें विंचून काडली आनी तिका संस्करून तुजीच केली. अरण्यांत आसतना तिका तुवें तुज्या बलिश्ट हातान राखली आनी सांबाळली. दुर्बळकायेक आनी दळदीरपणाक ती सांपडलेली आसतना तिका तुवें मायपासान उबारली. तुजे इश्टगतीक पाठ करून ती पयस गेली तेन्ना तिका तुवें कनवळ्यान बऱ्या वाटेक परतून हाडली. तुका ती सोदीत आसली तेन्ना बापायच्या मोगान तिची जतन घेतली आनी बासयलेल्या देशांत स्वतंत्रताय भोगूंक तिका व्हरून पावयली. ह्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव. पूण सक्ता वरन चड बापा जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या भावा वरवीं सत वळखूंक तुवें आमकां पावयली, देखून आमी तुका दिनवासताव. हांव कार्मरयेतावन तो जल्मलो, आपल्या मरणान ताणें तुज्या परचे पातकांतली सोडयली आनी आपल्या पुनर्जिवनपणान येवची आसा ती महिमा ताणें तिका उगडापी केली. तुज्या उजव्याक बसून ताणें पवित्र आत्म्याक धाडलो.
आनी ताचे वरवीं लेखनीत नसलेल्या सिसांक शुभ वर्तमानाच्या भक्ती मार्गान चलून तुज्या नांवाचे महिमेक आनी मनशांच्या सोडवणेक आपलें सगळें जिवीत समर्पूंक ताणें खेरीत आपोवणें दिलें. हो तुज्या आपोवण्याचो ताळो आयकोन ह्या आमच्या भयणींनी तुज्या सेवेक आपले जिणयेचें समर्पण केलां. ह्या पासत हें तुजें मंदीर दिनवासनेच्या नव्या गिताच्या नादान गाजता. बापा, तुज्या मोगा खातीर सगळें सांडून आपणाकच तुका समर्पून दिल्ल्या ह्या तुज्या साकरणीचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड. तुज्या पुता जेजूचो रूपकार तांच्या जिवितांत परजळूं आनी हे परी तांकां पळयतल्या समेस्त मनशांक तुजे पवित्र सभेन तोच जेजू कोरोस आसा म्हूण कळोन येवं. आपलीं काळजां संवसारी लबदण येतावन मेकळी सांबाळून तुज्या परजेचीं वजीं हाळू करूंक त्यो सदां इती आसूं. कश्ट दुखांत सांपडलेल्यांक आदार दिवन कश्टतेल्या जेजूक बुजवण दिवंक त्यो सुडसुडीत जावं. आनी ह्या संवसारांत घडटा तें पळयतना तूंच बापा जाणवायन आनी मोगान आमचो संवसार चलयतायत म्हणून त्यो वळखूंक पावो. तांच्या जिविताच्या समर्पणा वरवीं तुजें राज्य मनशां मदें वेगीं वेगीं येवं आनी शेकी तुज्या भक्तां सांगाती तुज्या गोपांत सरगार सासणाचें सूख त्यो भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आतां गवळी बाप शाश्वत समर्पणाचो गुर्त जावन आसच्यो मुदयो बेंजार करता आनी शाश्वत समर्पण केल्ल्या भयणीच्या हातांत दिता. उमेदवारी एक एकलींच मुदी काण घेवन श्रेश्ठ वडील निसरशीं येतात. श्रेश्ठ वडील मुदी उमेदवारींच्या बोटाक घालता. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सोमी तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बापा मनशा कुळाचो तूं रचणार, तूंचो सांबाळणार आनी तूंचो सोडवणदार. तर बापा सर देण्याच्या दातारा ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. सगळो खरो मोग तुजे तावन देंवन येता. ह्यो मुदयो जेजूच्या पत्नींनी आपल्या पतीक अंकारपणान दिल्ल्यास पूर्ण मोगाची कुणां. ह्या मोगातावन तांकां वेगळें करूंक तेंते सांवाडच्या दुस्मानाचेर झुजोवंक जेजूक आपल्या पती विश्वासी रावंक तसो जेजू तांकां राखता आनी बळ दिता म्हणून ह्यो मुदयो तांकां उगडास करूं. तर सरगार्तावन तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ह्यो मुदयो पवित्र कर म्हूण नम्रतेन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. घेयात ह्यो मुदयो तुमच्या शाश्वत समर्पणाचो संकेत. आज तुमी देवाक दिलां तें उतर मरा पर्यंत विस्वासीपणी सांबाळा. तुम्ही आता रोसारमायेच्या सेवेकेच्या मेळाचे शाश्वत संदेश जाल्यात आनी मुखार आमच्या ह्या धर्मीक कुटुंबान तुमकां हर एकांत हक्क आनी भाग आसा म्हूण हांव दृढ पसरतां. रोसारमाय आमच्या मेळाची शारोतीन तुमचें समर्पण खरेपणी जियोंक तुमकां बळ आनी आदार जावं म्हूण मागता. आतां प्रथम समर्पण करची भयणी आपलें समर्पण करूंक तयार जावन उबी रावतात आनी तांची वाती पेटयतात. आतां गवळी बाप प्रथम समर्पण करूंक वेतात त्या भयण्या लागीं सवाल करता. मोगाळ भयणीनो, तुमी कितें अपेक्षितात? ही तुमची आशा सफळ जावच्या खातीर आतां तुमचें समर्पण करा.
प्रथम आंगवण्यो करची भयणी एकेकलींच दाव्या हातान पेटयल्ली वात आनी उजव्या हातान समर्पणाची उतरां घेवन श्रेश्ठ वडीलनी मुखार आपल्यो आंगवण्यो उसारतात. उपरांत दसखत घालन वेदीचेर दवरतात. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି. ବାମ ହାତରେ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ରତର ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ସୁପିରିୟର ଜେନେରାଲ ପାଖକୁ ଆସି ଶପଥ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରତର ଫର୍ମୁଲା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ବେଦୀରେ ଥୋଇ ଦେଇ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିବେ. God, our loving Father, in your infinite love and mercy, and through the gentle working of the Holy Spirit, you have called me to the religious life in the congregation of helpers of Mount Rosary to walk in the footsteps of our Divine Master and Lord Jesus Christ, responding to your generous call and trusting in your infinite goodness and mercy. And now, moved by the desire to dedicate entirely to you and to live without reserve to the service of your kingdom, I, Sister Shanti Nilima Gudia, through the intercession of the Virgin Mary, the Queen of Rosary, and in the presence of you, Superior General Sister Sunita D'Souza, make a total commitment of myself by professing vows for 1 year to follow Christ more closely and serve the Church through a life of chastity, poverty, obedience, according to the way of life expressed in our Constitution. May the grace of the Holy Spirit and the intercession of the Blessed Virgin Mary, my Mother, enable me to live truly as helpers of Mount Rosary by reflecting the mysteries of Holy Rosary in my daily life and in seeking perfect charity in the service of God and the Church. Amen. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या अपरिमित मोगान आनी काकुळतीन तशेंच पवित्र आत्म्याच्या दयाळपणान भाग्यवंत रोजार मायेच्या सेवकींच्या मेळांत जेजू क्रिस्त आमच्या दैवीक मेस्त्रीच्या मेटांनी समकूंक तुवें म्हाका धार्मीक भयण जावन आपोवणें दिलाय. तुझ्या आपोवण्याक उदारपणी पाळो दिवन तुझ्या अपरिमीत बरेपणाचेर आनी काकुळतीचेर पातयेवन आनी आतां म्हाका तुका संपूर्ण आनी निस्वार्थी मनोभावान तुझ्या राजाचे सेवे पासत समर्पण दिवचे आशेन भाग्यवंत मोरी रोजारीचे राणयेचे विनंती खाल आनी श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोजा तुजे समोर आमच्या मेळाच्या धार्मीक जिणयेच्या नियमा प्रकार हांव भयण मारिया नोरोन्ना निश्कळपण दुबळीकाय आनी विधेयपणाचो 1 वर्साक आंगवण्यो करतां आनी क्रिस्ताचो चड लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेची सेवा करूंक म्हाका समर्पितां. भाग्यवंत रोजार मायेचे मेस्तेर हांवें म्हज्या दिसपट्ट्या जिणयेंत नियाळ तशेंच देवाच्या आनी पवित्र सभेच्या सेवेंत संपूर्ण माया मोगान जियेवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी भाग्यवंत अंकवार मरी आमच्या मायेचे विनंती म्हाका आदार जावं. आमेन. आतां गवळी बाप पयल्या समर्पणाचो गुर्त जावन आसचो क्रुसिफिक्स बेंचार करता आनी समर्पण केल्ल्या भयण्यांच्या हातान दिता. उमेदवारी
एक एकलींस क्रुसिफिक्स कान घेवन श्रेष्ठ वडील निसरशी येतात. श्रेष्ठ वडील क्रुसिफिक्स उमेदवारींच्या गळ्याक घालता. सोम्याचे नावी आमचो आदार, सोमी तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बागेवन बापा, आमी आशिर्वाद सुंचे क्रुसिफिक्स आमच्या साल्वासावाची जामिनी जावं. आमच्या विश्वासाचे गुर्तू सर बऱ्या कामाचे आनी सेवेचे साक्षी ते जावं. आमच्या साल्वासावाचे बंदेरा आनी सर वायटा विघ्नातांव निवरावची हातेरा ते जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाळ भयणीनो, तुमच्या समर्पणाचो बायलो गुर्तू जावन हे क्रुसिफिक्स तुमी काण घेया. दिसपडते ताचेर तुमची दिश्ट कंचून दवरा आनी सदांच ताचो पाटलाव करूंक शिका. तुम्ही आता रोसारमायेच्या सावकीच्या मेळाचे संदेश जाल्यात आणि मुखार आमच्या या धार्मीक कुटुंबात तुम्ही आमच्या मेळाच्या रेगरा प्रमाणे शांतीपणाची आणि सेवेची जिणी जियोवच्याक तुमकां हांव आपोवणे दिता. रोसारमाय आमच्या मेळाची शारोतीन तुमचें समर्पण खरेपणी जियोवंक तुमकां बळ आनी आदार जावं म्हूण मागता. समर्पण केल्लीं भयणी गायना मुखांत देवाक हरसून जीण ही म्हजी तुका भेटयता म्हणल्या उतरांनी आपली जिणी क्रिस्ताच्या सेवेक समर्पितात. Sing
समर्पण केल्ल्या भयणीक मेळाचे श्रेश्ठ वडील अभिनंदन पाठयता आनी बरें मागता. आतां बेटवणेचें गीत. भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता. भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाच्या बापा, भाग्यवंतांकार मरयेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानून तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सडवणेच्या बलिदानांत ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले नित्यांवकारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडता सो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समार
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगास्यो तेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. बापा लिओ सोदवो आमच्या बगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरण मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकुळट कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवं फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कार म्हणये देवाच्या मे संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संतराये, तुझी खुशी सर्वात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लबल्यान ती सुभागी.
ये बेगी भक्तांब येण्या तुझ्या तुझी सेवन मोग तुझो बघून काळीज कैता गाया सरकींच्या कणाला भीक तुझ्या दिल्या जीवन चला पावा तुझी सेवन मोग तुझो बघून काळीज कैता सरकीच्या कणाला तुझ्या दिल्या जीवन चला पावा उंडो जाऊन येता आत्म्यान बिडार करता सोकलस म्हाका दिता भूक म्हजी तूं तांबयता स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा ओंकार मरयेच्या कुशव्यांत असलेल्या तुझ्या पुताक वळखून जो हांव संतोसलो आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुझ्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोश बरीच जाल्यान हे तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाचीं सर कर्तृत्वां हांगा आनी सरगार जेजूचे आनी आमचे माये बराबर सगळीं तुजी पविसभा वाकणूंक पावो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आयच्या ह्या बागी दिसा आमच्या संतोशांत वांटेली जावन आमच्या सौगा भयण्यांचें समर्पण पवित्र सभेच्या नांवान मानून घेतिल्ल्या
आनी जोगतो संदेश दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक मेळाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सहभेटवणी केल्ल्या मेळाच्या घडणार बापांक, विगारवाराक, सर याजकांक, रिलिजियस भाव भयण्यांक, सिस्टरच्या कुटुंबादारांक, सर मोगाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. आनी सदा सर्वदा. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे रस्ता सर्गानी संसार. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.